आज सकाळीच एका इश्टाचो फोन आयलो. म्हणूंक लागलो आपूण सुदीन ढवळीकारागेर वता. हांवें म्हळें कित्याक? तो सर्वे करूंक भायर सरलो, मुर्ती बी मेळ्ळ्यो, मुर्तीची पुजा बी दवरले काय कितें? तर म्हणूं लागलो ना, ताका परबीं दिवपाक वता. परबीं? परबीं कसलीं? तर मला आयक. ताजे पयलीं वीज मंत्री कोण आशिल्लो? निलेश काब्राल. निलेश काब्रालाचे कारकिर्दींत दिसाक 3-4 फावटी वीज पुरवण बंद पडटाली. सुदीन ढवळीकार येवन म्हणालो 2 म्हयने जावचेच आसात, पूण आतां दिसाक 7-8 फावटी वीज पुरवण बंद पडटा. म्हणटा ताणें निलेश काब्रालाचो रिकॉर्ड मोडलो ना. म्हणून ताजें नांव आतां संवसारीक रिकॉर्डांचें जें गिनीज बूक म्हणून आसा, गिनीज बूक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स, तातूंत वचपाचें आसा. त्या खातीर ताका परबीं दिवपाक वता. हांवें म्हळें हय फावता ताका आनी तूं परबीं दी, पूण फोंडेच्यान वतलो न्ही, तशें जाल्यार आनीक एक काम कर. तूं रवी नायकागेर बसून ताकाय परबीं दी. कित्याक काय म्हणूंक लागलो. आयक म्हळें. ताणें एक बरी येवजण आंखल्या. आनीक ती येवजण अशी की आतां गोंयभर व्हडलीं व्हडलीं फुनेलां उबारप. तीं फुनेलां नळान, टांकयांक वा तळयांक जोडप आनी जें उदक पावसांत पडटा तितलेंय उदक सांबाळून दवरप. म्हणटकच उदकाचो मोठो स्टॉक जातलो आनी पावसाळो सोंपतकच आमकां तो स्टॉक एक्सपोर्ट करूंक मेळटलो. येदी व्हडली आयडिया जो मनीस मांडटा ताजें नांव गिनीस बुकांत वचपाक नाका. वचूंक जाय, पूण ताजे पयलीं आमी ताका परबीं दिवपाक नाका. देखून तूं वच आनी परबीं दी. कारण ही ल्हान येवजण न्हय, हातूंत रवी नायकाचो खोलायेन केल्लो विचार आसा. ताका लागून आमचे मंत्रीमंडळाचे वांगडी कितले खोलायेन गोंयचो, देशाचो, जगाचो विचार करतात हाची कल्पना येता. तूं पळय, गोंयचे मिनाचो एक्सपोर्ट बंद जाला. पयर केंद्र सरकारान गंवाचो एक्सपोर्टूय बंद केला. आतां असो जर एक्सपोर्ट बंद जायत गेलो, फॉरेन एक्सचेंज कशी मेळटली? ती फॉरेन एक्सचेंज गरजेची अर्थवेवस्थेक. म्हणटकच ती गरजेची फॉरेन एक्सचेंज मेळोवपा खातीर रवी नायकालो हो उपाय काडलो जाल्यार कितलें बरें जातलें. इश्ट म्हणूंक लागलो तो हाजे पयलीं बांद घालपाची खबर उलयतालो, फुनेलांची न्हय. हांवें म्हळें हय, ताच्या मनांत बांद घालपाचें आशिल्लें, पूण कितें जालां, सरकारी तिजोरेंत सद्याक कांय ना. म्हणटकच बांदांक पळय जे पयशे जाय तितले मेळनात. आतां फुनेलांचे बसून पयशे रीण काडून हाडचे पडटले, पूण ते थोडे. ताका लागून ताणें ही वेवस्था केल्या. इश्टा कडेन आनी प्रस्न विचारपाक कांय नाशिल्लें. म्हणटा तो म्हणालो बरें आसा, आपूण सुदीन ढवळीकाराक मेळटकच रवी नायकाकय परबीं दिवन येता. आतां ही इल्ली अतिताय जाली, आमी सांगले ती. पूण परिस्थिती चड वेगळी ना.